पास्कांचो आयतार, दिसाचे मीस. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. जुआवान स्नान परगोटलें तेतून थावन गालिल्याक सुरू जावंक आख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमी जानोत. देवान खुशे भाशेन नाजरेतचे जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन माखलो, तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचाराचे पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्यो त्या सगळ्या वस्तूंचे आमी गोवाय. एका लांकडार हुमखो लावन तांणी ताका जिवेशी मारलो, पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिल्ले. सगळ्या लोकांक न्हय, पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक. आमीच ते गोवाय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जातोच ताचे बरोबर जेवल्याव आनी पियेल्याव ते. जिव्या आनी मेल्ल्यांचो मुनसिबीदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगोटूंक आनी ताची साक्षी दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकांचे बोगसोने जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी ताकाच साक्षी दितात. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक दिन वाचतात तो कितलो बरो. ताचे माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब: सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेले, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कोतुदवां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुदवां वर्णितलो. जबाब: सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडोवन हाडला तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब: सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलून कोलोसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचेर जावं दी तुमचे ओतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. कारण तुमी मेल्ल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बरोबर देवा सोबे लिपलोलें आसा. तुमचें खोरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढराचो होम जालो. दोबाज्यान सर्वेस्पराक ही परब समारंभुया. सर्वेस्पराक जय. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सातोल्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून कालोक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली देखली. देखून शिमाव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हटलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घातला तें आमी नोकलो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओल्यो देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान शिमा पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घातलेलो तो रुमाल ओली चडशे न्हय, पूण कुशीन कोवरलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो.
पवित्र पुस्तका पोरमाणे तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते आजून नकलो आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.